उत्सवाच्यो सगळ्या सांखळेकारांक आनी गोंयकारांक उर्मीत परबीं एक उत्साहाचें वातावरण दर फावटी शिमगो उत्सवाच्या निमित्तान जाता। आयजूय बी त्याच मोठ्या प्रमाणात शिमगो उत्सवा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे मेळ रोमटा मेळ आसतले किंवा वेगवेगळे चित्ररथ आसतले। हे आमच्या सांखळेत आयल्या तांच्या खूब मोठ्या प्रमाणात स्वागत करता आनी समेस्त सगळे सांखळे आनी परिसरांतले सगळे लोक हो शिमगो पळोवपाक दर वर्सा सांखळेत येता आनी त्या निमित्तान तांकां वांटेकारी जावपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा, एक खोस भोगता। सरकाराच्या वतीन अशा पद्दतीचो शिमगो दर वर्सा जाता, ताचो आस्वाद उत्साह सगळ्या लोकांनी घेवचो हांव परत एकदां सगळ्या रोमटा मेळ आनी चित्ररथ जे घेवन आयल्या तांचे खूब खूब स्वागत करता। भवानी मातेचें नांव घेवन फुडें सरत जाल्यार तुमकां ही सदांच प्राप्त जातली आनी तुमी आमच्या फाटीक आसतले अशी आमी गृहीत धरून आमची चाल फुडें धरता आनी सदांच आमकां यश मेळटा। तर आज आमी व्यासपीठाचेर सगळे जमिल्ले आसात। आमची खूब आवडटी जी शासकीय स्तराचेर जी मनयता ते आमचे शिगमो। दीपक बाबान आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की आमी हो शिगमो कित्याक मनयतात म्हणून। आमची चाली रिती, रुढी, परंपरा, कल्चर, ट्रेडिशन हे जे आसा हे चित्ररथांतल्यान आनी रुमटा मेळांनी आमी सादरीकरण करता। खूब पोथी आमी गातात ज्यो आमकां खबर सुद्दां नासता, पूण ताजो तेन्ना जेन्ना आपूण ताल धरता, ठेको धरता तेन्ना इतकी एक उर्जा निर्माण जाता की आमच्या भितर ह्यो गजाली ल्हानपणाच्यान रुजू केल्ल्यो आसा। आमी पयलीं गमचे कटर गम म्हणल्या बरोबर नाचूंक स्टार्ट करतालीं। मागीर आमची चैत्री जाता तुमी पळयला आसतली जी मोरवली नाचता, जो ताळेकार नाचता, हें जर आमी पळयलें न्ही, हांव सदांच चित्रीकरण करून व्हरता ताजें आनी हें पळयल्या शिवाय आमी सांखळेच्या गांवांतल्यान आमी चैत्रेच्यान भायर सरना। पालखी जाली की ही दोन पळयतात आमी। हे खंयच्याच दुसऱ्या गांवान सांखळे शिवाय खंयसरूच जायना। सो इतको आमचो हो सांखळे गांव जो आसा हो इतको पारंपारीक दृश्ट्या खूब खूब वेल नर्चर्ड आसा। तर ही आमची संस्कृती फुडें घेवन वचपाक आनी सगळ्या गोंयांक कळपाक सांखळी ही एक भुमी आसा जी सगळ्यांक सांखळी म्हणना बरोबर सांखळेन जोडटा अशी ही आमची भुमी। तर आमी ही भुमीक वयर काडपाक सगळ्यांनी बरे रितीन काम करपाक जाय आनी बरे रितीन काम केल्या उपरांत आमी सदांच वयले पावलेक चडटली। जी गरज ना म्हणून सांगलें तेणें, कित्याक तुमी आपयतात आमकां कसलोच हें ना। एक सोशल मॅसेज दिवंक सोदता हांव की बरेचशे एक्सिडंट जाल्ले आहा बिचोले तालुकान, बरेचशे प्राण वयतात। प्लीज हेल्मेट घाला, सीट बेल्ट लाया, आवयन नाल्यार आपल्या बायलेन आपल्या घोवाक सांगूंक जाय बाबा हेल्मेट घाल, सीट बेल्ट लाय। तशेंच आवयन पुताक सांगूंक जाय। खुबशे आमी लायफ लॉस्ट, वी हॅव लॉस्ट अवर लायफ आनी खुबशे भुरग्यांचे प्राण गेल्ले आहा फक्त हेल्मेट घालिना म्हणून। आनी एक दुसरी गजाल सांगूंक सोदता की तशी ग्रीनरी खूब आहा तरी पूण आमी झाडां लावंक जाय, गरमी वाडत आहा। आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट, महान दान म्हणटा तो रक्तदान। हें एक तुमी करपाक जाय लायफान, कित्याक हांवें आजून पर्यंत 63 टायम्स रगत दिल्लें आहा आनी एवरी 4th मंथ हांव रगत दिता। तेज्या खातीर तुमची फिटनेसूय उरतली आनी हे असले दान खंयच आनी ना। अन्नदान आनी रक्तदान म्हणटा ते असले खंय श्रेश्ठ दान खंयच ना।